Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूं वो भी करेंगे। तो गोवा के लोगों को भी हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। आता इश्यू टॅक्सीवाल्यांचो। पयलीं आमी 4 वर्सांनी मागता गोवा मायज पयलीं स्क्रॅप जावंक जाय टोटली, त्याच्यानंतर मिटर बसोवपाचो काय ना, कसलो मिटर बसतलो आनी कसो बसतलो, खंयचे गाडयेचे कॅटेगरी प्रमाणे खंयचो बसयतलो तें आमकां कळपाक जाय। आमकां हे कॅब एग्रिगेटर आनी एप बेस्ड टॅक्सी नाका। कित्याक नाका? कित्याक ती फिजिबलूच ना न्हू। एक इश्यू सोदून आप आणि केजरीवाल सध्या म्हणटा ते आणि मागता ते हय साहेबा म्हणीत सुटल्यात। सरकार येता तेन्ना फुडले पळोवया। कोविडच्या टायमार तांचो धंदो फाट लागला, सगळे बंद आशिल्ले, तरी पूण ते म्हणटा 11,000 तुम्ही पयलीं गोळा करा, मागीर तुम्ही भरतले। हांगा सरकाराक 1,000 हाजे आसता गृह आदारचे ते दिवंक पावना सरकार, आनी 11,000 खंयच्यान दितले बेटी खोटी आश्वासनां। फाल्यां जे सगळे टॅक्सीकार भाव आसा तांच्या बरोबर केजरीवालची मिटींग आसतली। सरकाराचे स्किमीचे पैसे टायमार पडना हे मुख्यमंत्री आपल्या तोंडानूच सांगता। कदाचित ज्या बहिणीक आमचे 1,500 रुपया येताले तिचे 3 महिने उरले। कदाचित जे आमच्या जाणट्याला 2,000 रुपया येताले ताजे 2 महिने डिले जाला, म्हाका खबर आहा। पण ताजी चिंता म्हाका आसा, येता ते डिसेंबर पर्यंत सगळ्यांचे पैसे रेग्युलरायज करपाचें काम म्हणजे सरकार निश्चितच करतले, हांव खात्री करतां। आपाक बशिल्ले कडेन आयतेच वाजोवंक मेळ्ळे। हे सरकाराचे जे कितें एम्प्लॉयमेंटाक दिवपाचें कारस्थान जें आसा हे तेणें 1 वर्स पयलीं करूंक जाय आशिल्लें। आतां निवडणुकीच्या वेळार जॉब दिवप, निवडणुकीच्या वेळार 31 डिसेंबराक सगळे स्किमीचे पैसे रिलीज जातले म्हणप, म्हणजे तुमचें सगळें लक्ष जें आसा हें लक्ष निवडणुकीचे दोळो धरून तुमी काम करीत आसात। एक्चुअली हे ज्यो स्किमी केल्यात ते स्किमीचो अर्थ असो आसा की 1 तारखेक सगळे हाती पैसे मेळपाक जाय, ते 6 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी मेळपाक जायना, कारण ते मनशाचो जगण्याचो एक तो विशय आसा। प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक।